काँग्रेस विधिमंडळ गट परत बीजेपीत 8 जणांची एंट्री. सरकाराक 33 आमदारांचे बळ. बीजेपी 28. लोबो म्हणटा काँग्रेस छोडो बीजेपी जोडो. दिगंबर म्हणटा मोदी खातीर. गोंयांतल्यान काँग्रेस छोडो यात्रा सुरू. गोंयांत दोगूय खासदार बीजेपी. 2024 मोदी जिखतलो 400 परस चड सिटां. मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे अजून थारूना. बीजेपीन 8 आमदार घेतले विकते. गोवा फॉरवर्ड आपाचो आरोप. अपक्ष आलेक्स म्हणटा विरोधक जाय. नवे 8 आमदार बीजेपीत पावल्या उपरांत त्या मतदारसंघातल्या बीजेपी उमेदवारांक धपको. राजकीय फुडाराचे प्रश्नचिन्ह. फुडले सध्या मिशन 2024. पक्ष मुळासावन नितळ करपाची काँग्रेसीची भाषा. आमदार गेले पक्ष विलीन जावना. फेरेर युरी एल्टन सांगता तत्वा. काँग्रेस काडटा फुटेलांचे सोपुताची याद. ऑपरेशन लोटसाक दिल्ली आणि पंजाबात अपेस. गोंयांत येस. काँग्रेसीक मत दिवप म्हळ्यार बीजेपीचो आमदार वेचून हाडप. आपाच्या राघव चड्डाचे ट्वीट. लोकशाही तत्वां काबार करपाचे गोंयांत प्रदर्शन. विरोधी पक्ष ना करपाचो बीजेपीचो यत्न. पैशांचो लज्जास्पद वापर. काँग्रेस गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावाचे ट्वीट. गोंयचे राजकीय घडामोडींचेर आरएसएस खोशीना. बीजेपीत अल्पसंख्याक आमदारांची संख्या वाडत आशिल्ल्यान बेजार म्हूण सांगतात संघाची खासा सुत्रां. आठ आमदाराच्या प्रवेशा उपरांत राजभवनाचेर हालचाली सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पावलो राजभवनाचेर. हालचाली सोपूत विधीच्यो आसूये म्हूण सांगतात सुत्रां. चौदा महिन्यांचे चलयेचे खुनाचे केशीत आवयक अटक. ऑगस्टात धुवेचो खून करून आत्महत्येचो केल्लो यत्न. आवयचेर चलताले IPHBत उपचार. देशात कोविडाच्यो नव्यो 5,000 वयर केशी. एक्टिव्ह केशी देंवल्यो 45,000. गोंयांत नव्यो 70 केशी. एक्टिव्ह केशी 519. चांद्राच्या कोळसो विरोधी रेल्वे आंदोलन केशीत आरोपपत्र. एक्टिव्हिस्टांचो उपराटो येवकार. गोंयकारांच्या बऱ्या खातीर आरोपी जावप खंय अभिमानाची गजाल. दोन 2027 विधानसभा वेंचणुकेक एक न्ही 21 आमदार आरजेचे. बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांचेर फार. काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकाराक खंय आमदारांक सांबाळूंक जमना. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 4 राज्यांच्या आदिवासी जमातींक अनुसूचित जमातींच्या वळेरेंत मान्यताय. छत्तीसगड, हिमाचल, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशातल्या जमातींचो आस्पाव. गोंयचे धनगर हुमकळे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ब्रिटनच्या राणीच्या निमण्या संस्कार यात्रेत जातली वांटेकार. 17 ते 19 सप्टेंबर मेरेन राष्ट्रपती युकेत. फिफा अंडर-17 बायला फुटबॉल संवसारीक वस्तादपण सर्तीच्या हमी कबलातीक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यताय. 11 ते 30 ऑक्टोबर नवी मुंबई, गोंय, भुवनेश्वरात जातल्यो गेमी. प्रधानमंत्री मोदी आज सावन 2 दिसांच्या उझबेकिस्तान भेटीर. शांघाय सहकार संघटना परिषदेचे 22वे बसकेत जातलो वांटेकार. टेक ऑफ वेळार मस्कट कोचीन एअर इंडिया एक्सप्रेस विमानाक मस्कट आंतरराष्ट्रीय विमानतळार लागलो उजो. विमानात 145 पॅसेंजर. सगळे सेफ. म्हापशा फेटल एक्सिडेंट एकलो सोऱ्याकार एसटी मुखार येवन धपक्या सरशी काबार. एसटीचो ड्रायव्हर पुलिसांच्या ताब्यात.
मार्केट नेगेटिव्ह उक्ते सेन्सेक्स 60,000 वर, निफ्टी 18,000 वर.